म्हापशेच्या नव्या पुलीस स्टेशनाचे उक्तावण जाल्या वर सुद्धा जावंक ना। संडासाची सेप्टिक टँक ओव्हरफ्लो, घाण पावली रस्त्यार, लोकांक घाणीचो आनी जळारांनी नाका शेवड। 15 साली परिस्थिती तशी आसा। पीआयन खंय पीडब्ल्यूडीक लेटर धाडला। आणि वास घाणीन रावंक जमना ना आमकां। घाणीन रावंक जमना आमकां। काम करून धापून घेवचें पडटा कितके सगळें। आता कितके दिस जाले तुम्ही काम करता? आमी आतां 15 दीस जाले काम करता। आणि तशेंच वासानूच काम करता आमी। सांगूंक नासलें कोण पुलीस तांकां सांगूंक ना तेंची कोणाक सांगता आमी भायर महाराष्ट्रांतले ना तेन्ना पीडब्ल्यूडीच्या कानार घाला म्हूण पीआय सांगता। For last few days there is a leakage in our septic tank of the police station barracks, and we have informed the PWD to check the same and immediately do the needful. ए म्हणटा मेंटेनन्साचे काम खंय कंत्राटदाराचे। It is completed in March 2015. According to the contractor has to this thing for 3 years maintenance period. So whatever is there, will inform the contractor and he has to get it done. पुणता खातीर श्याम सुंदर फडते। म्हापशां दवरिल्ल्या अत्यग्निष्टोम सोमयागाक लोकांचो बऱ्यापैकी प्रतिसाद मेळ्ळो। मनीसजातीचें कल्याण जावचें, पर्यावरणान समतोल उरचो, वायट प्रवृत्ती ना जावच्यो म्हूण हो यज्ञ। ह्या यज्ञात दुधाच्या आहुतीन खंय अग्नी कितलेशेच फीट वयर वता। पुरोहित सांगता ते प्रमाण एकदां अग्नी 30 फीट उंच सुद्धा वता। पळयात अग्निष्टोम सोमयाग। प्रवर्ग म्हणजे अग्नीच्या मातीच्या आयदनात तूप घालून त्या तुपान बोकडेचे दूध आणि गायेचे दूध अशी आहुती दिली जाता। त्या दुधाची आहुती दिल्यानंतर ती ज्वाळा साधारणशे 30 ते 35 फूट आकाशान वयता। आम्ही 6 ऋतू मानता, बाकीचे याचे 3 ऋतू मानतात। आम्ही भारतीय 6 ऋतू मानतात। तर प्रत्येक ऋतुचक्र बरे जावचे, प्रत्येक ऋतू बरो मेळचो आणि प्रत्येक ऋतुचक्राक बल प्राप्ती जावची ह्या खातीर प्रवर्गां सांगलेली आसात। घेऊया एक ब्रेक।